नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पंचायत वेंचणूक 6 म्हयने धुकलपाची चिन्ह मंत्री म्हणटा मागास आयोगाक सुसेगाद काम करू दी। वेंचणुके विशीं घेतले कायदेशीर सल्लो माविन मुख्यमंत्र्याची बसका। वाराणसी ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेंत दिसले शिवलिंग। लिंग 8 इंच रुंद 12 फूट उंच। लिंग विश्वेश्वरनाथाचे शिवलिंग नेमके नंदीच्या मुखा सामकार। कोर्टाची लिंगाचो वाठार सील करपाची ऑर्डर। मार्गाचे इन्फ्रा मॅपिंग केल्यार रस्ते फोडपाचो प्रश्न सुट्टलो। फायनान्साच्यो अडचणी आसाच। अटल सेतूच्या फोंडकुलांक GSIDC जबाबदार। PWD मंत्री हेट ऑन। कॅसल रॉक पुणे सोडल्यार रेल्वे डबल ट्रॅकाचें काम चालू। डबल ट्रॅका विशीं 3 आमदार रेल्वे आनी मुख्यमंत्र्याची बसका। मोरगांव ओव्हरब्रिज अंडरपास खंय रेल्वेनूच बांदपाचे। मान्सून पावलो अंदमानात। गोंयांत बुधवार ते शुक्रार पावसाचो येलो अलर्ट। शुक्रारा गडगड जगलां मारून दाट पावसाचो अदमास। दर्यांत वच्चे न्ही नुस्तेमारांक शिटकावणी। पुरैया फाउंडेशनान सारखें काम करूं ना म्हूण खंय कला अकादमी रिनोव्हेशनाक। सरकारी बिल्डिंगेचें काम करूंक कन्सल्टंटाच्या परवानगीची गरज ना। फाउंडेशनाक मंत्री गोविंदाची जाप। पंचायत वेंचणूक 6 म्हयने फुडें वचपाची चिन्ह स्वता पंचायत मंत्री सांगता। माविन आनी मुख्यमंत्र्याची वेंचणुके विशीं बसका जाली। पावसांत वेंचणूक घेतल्यार तुमीच पावसांत कित्याक काय म्हूण विचारतले म्हूण माविन मिडिया कडेन उलोवन गेलो। मागास आयोगाक आरक्षणाचें काम जाय जाल्यार सुसेगाद करूं दी। वेंचणूक केन्ना मेरेन घेवं येता ताचेर खंय कायदेशीर सल्लो घेतले। Both the election commission and the government is facing a frequent situation wherein there is a Supreme Court judgment as recent as 10th May, okay, where it says that we have to follow the triple test. All seats as far as OBCs are concerned has to be necessarily the process of identifying and seeing which are the OBC seats have to be done by the OBC Commission, and once the undergo the triple test, thereafter then only the election commission or the government can declare the election. आमकां पोस्टपोनमेंट नाकाच, पण आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट येयला आनी फाल्यां आमी आतां डिसिजन घेयले आहा तशें आमी इलेक्शन घेवचें जे इलेक्शन कमिशनान आमकां करून दिला। फाल्यां परत कोण कोर्टा वयतलो पळय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो करूना, सो दे वील बी अ स्टॉप टू द इलेक्शन। सो बेटर वी डू आवर होमवर्क प्रॉपर्ली, take the proper legal opinion and then arrive at a decision. So the administrator but in the circumstances, yes, it looks likely that election may be held 6 months, means a few months later, but earlier than 6 months after the expiry of the term. It looks a certainty, but it is not 100%. Let me get the legal opinion. मध्ये आता monsoon आहा तुमका सो तेवूच And plus the monsoons also are there. So it can be after monsoons only? so after Chaturthi before Diwali. इट विल बी ऑब्वियसली आता सपोज इलेक्शन घे म्हणलें मागीर फाल्यां तुमीच सांगतले की पावसान कशें घेवपा जाता। सो पावसान सुशेगाद बॅकवर्ड कमिशन तरी काम करपाचें आसा जाल्यार करून दी, पूण आमी हे डिसिजन आतां निर्णय आतां घेयना। वील वेट फॉर द लिगल ओपिनियन ऑफ द लर्नड एडवोकेट जनरल। आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अपॉइंट करता म्हणटा ते कोण सरपंचच आसूंक शकता वा तुमच्या डिसिजन घेवचें पडटलें न्हू, लिगली कितें टेनेबल आहा तें घेवचें पडटलें, कांयचें काय आमकां करपाक मेळना। इलेक्शन कमिशना कडल्यान रिझर्वेशनाची फायल सरकाराक येयली आता येऊन रावल्ली आहा। रिझर्वेशनाची फायल येयलाच न्ही, तुम्ही आता legal आता ते ट्रिपल इट हॅज टू पास द ट्रिपल टेस्ट, वेदर इट passes द ट्रिपल टेस्ट or not, one has to see and accordingly decide, no? इन्फ्राच्या कामांनी नियोजन नाशिल्ल्यान रस्ते फोडचे पडटात। मार्गांचे इन्फ्रा मॅपिंग केल्यार प्रस्न सुट्टलो। पेट्रोल डिझेल दरवाडींत संवसारीक कारणां बरोबर टॅक्साची भर आसली तरी सरकार तो कापूंक शकना।
श्रीलंकेची परिस्थिती पळयल्यार कळटलें. कामां करूंक फायनान्साच्यो अडचणी आसाच. अटल सेतूचेर फोंडकुलांक खंय GSIDC जबाबदार. PWD मंत्री निलेश काब्राल. हेड ऑन. If you see the country next to us, Sri Lanka, आज परिस्थिती कितें? फाल्यां आमची कंट्रीची परिस्थिती अशी जावची काय हे लोकांनी हें करपाचें. सो वी हॅव टू गिव फ्रँक आन्सर्स एंड आय थिंक पीपल हू अंडरस्टँड वील बिलीव. इट इज नॉट दॅट टॅक्सीज इज वन पार्ट ऑफ इट, but the real impact, so the 22% tax, 24% tax on petroleum product is one part of it. But the real difference of if you reduce that money in taxes, then are we able to perform the governmental obligations? This is the one process. परत रस्ते फोडटात, नवीन केल्लो रस्तो फोडटा, खंयच्याय एका डिपार्टमेंटाच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन ना. I have to admit, जाता ते जाताच न्ही. आता ताका कोऑर्डिनेशन कशें करप, इट टेक मी सम टायम. तेंचेच आमी रस्ते करता, आमीच फोडटा. आमचें म्हजें डिपार्टमेंट कितें करपाचें? इलेक्शनी मागीर पयलीं आमचेच डिपार्टमेंटचे उलयता. सो वी हॅव टू फायंड सोल्युशन. आनी कितें जाता अशी प्रॅक्टिकली कितें जाता, भायल्या कंट्रीन बी यू हॅव डक्टिंग सिस्टम. हांगा रस्त्याचेर सगळे चडटा अशें म्हणपाचें आतां. तो डिफायन्ड आसा आनी तेजे भितर सगळे म्हणजे जावं ते इलेक्ट्रिसिटी, जावं ते वॉटर सप्लाय, जावं ते सिवरेज, जावं ते इंटरनेट केबल, जावं ते कोण घालता, सगळे ते रस्त्या भितर घालूंक सोदता. आनी तितू भितर कोणें कितें घातलें तें खबर आसना. वेन यू हॅव प्लॅन डेव्हलपमेंट, यू कॅन प्लॅन. सी आज बिल्डरांक बांदता प्लॅन डेव्हलपमेंट. एज PWD मिनिस्टर आमचो 5 वर्सां टर्म आसा. आय थिंक आय विल स्टार्ट ऑन दिस. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. I will do that and make it available to the public on site. So you go map yourself, see on longitude, latitude, and see that you don't damage the pipeline. Take permission, pay whatever, but don't damage. We will arrest you. मॅपिंग महत्वाचं. करता. We will work out in the main trunk roads. कितें जाता, पयशे जाय सरकाराक. त्या मुद्द्याचेर येतलो जावं. Any government, it is the people's money the government spends. So finance is very much required if we want everything. See, लोकांक एक संवय आहा की आमकां हें जाय तें जाय, पण खंयच्यान हाडप आनी तेजे दुसरे सायडीन वाडोवप, तेजेरूच टिका करता. So ultimately government functions on people's money. This is a concept which everybody has to understand. How diligently the government spends the money is the next question people will ask me. So as far as I am there in PWD, I will see that whatever ways we can spend people's money in proper public utility, we will go ahead and do it. For sewage treatment. So this will continue. So ultimately it is their money which is being spent on them. म्हाका दिसता we have finalized that free connection जावपाक जाय and it will be paid over a period of time. People should not be forced to pay पैसे to make the connection. It is our responsibility to give the connection. And then you pay it in a phased manner. Part of your water bill. Yes, water bill and connection charges. Water Connection bill is charges. अतुल सर हांवें बांदूंक ना, PWDन बांदूंक ना, तो बांदला GSIDC. हांवें GSIDC कोण पोटनी पयलीं हांवें पयलींच तांकां सांगलेलें बाबा ते अतुल सेतूचे पोर्टल जे आसा ते सारके करून घे. सो इट इज नॉट हँडेड ओवर टू PWD. इट इज इन द DLP, डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड. सो वी हॅव टोल्ड यू, आय टोल्ड इफ यू वॉन्ट आवर पीपल वी विल हेल्प यू. So I think Harish is there, Ankonkar is there, he has taken the help of some IIT and they are trying to find out what is the problem in on the tar not getting absorbed in the concrete. So तितू भितर ज्यो गोष्टी चालू झाल्या ते PWDचे टिका करता. कॅसल रॉक ते कुळे भाग सोडल्यार रेल्वे डबल ट्रॅकाचे बाकीचें काम चालू उरतलें. डबल ट्रॅक प्रकल्पा विशीं रेल्वेचो GM, अधिकारी, आमदार मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाली. उपरांत आमदार मंत्री काब्राल उलयलो. मोरगांव वाठारांत रेल्वे खातीर जावपी त्रास कमी करूंक ओव्हरब्रिज, अंडरपास रेल्वेनूच तांच्या खर्चान बांदचे म्हणून गोंय सरकाराची सुचोवणी. लोकांक इतले त्रास कमी जावपाक जाय, हे त्रास कमी जावपाक मिटींग जाल्ली आनी ताका सोल्युशन आमी फुडें काडटले. आतां पळय दाजीचे ते आमचो एक ओल्ड मंगोर हिल टू वास्को कनेक्ट करपाक ओल्ड रेल्वे ब्रिज आशिल्लो आनी थंय बसी वचना, नाजाल्यार फायर ब्रिगेड वचना पुंच्यान. सो ताका हायट वयर काडपाक जाय. सो तेजे खातीर ती मिटींग आशिल्ली. अशे 10-15 विशय आशिल्ले. सो हे विशय जे लोकां खातीर जे विशय आसा, हे प्रॉब्लम जाता स्पेशली वास्को, मुर्मुगांव, आमचे सगळे एरिया भितर, तितू भितर आमी ते फुडें व्हरतले. हे डबलिंग जावचे पयलीं 3 अंडरपास जे ओव्हरब्रिज जाले 60, 17, 25 आनी आनीक 3 तेन्ना डबलिंग जावचे पयलीं स्टेट गव्हर्मेंट 50-50 शेअरा भितर डिपॉझीट केल्ले पयशे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन. पूण आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की ते सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच करपाक जाय.
आनी ते 15 कोटी आमकां डिपॉझीट केले ते आमी रिटर्न केले तांकां परतून आनी हे प्रोजेक्टा भितर ते सगळे तिनूय ओवरब्रिज अंडरब्रिज जे लागता ते तेणी करपाक जाय अशें म्हणून आमी तांकां सांगलें. दॅट इज इन द सुप्रीम कोर्ट न्हू, दॅट डिस्कशन कॅनॉट बी हेल्ड अक्रॉस द टेबल. दॅट वील बी टेकन अप बाय द रेल्वे ऑथॉरिटीज. वॉट एवर द डिसिजन सुप्रीम कोर्ट इज गिवन दे वील डू इट. दॅट इज द गॉट नथिंग. दॅट इज फ्रॉम कॅसल रॉक टू कुळे, बट कुळे टू वास्को दॅर इज नो सच डिसिजन. सो दॅट वील कितें आसा तो प्रोसेस चालू उरतलो. वास्को मंगोर ब्रिज जो आसा इट हॅज नाव बीन कंप्लिटेड, बट आता तो परतो रिवायज कसो करप अँड हाव टू डू इट ही हॅज ऑल्सो गायडेड. ही हॅज शोड देम हाव वी कॅन डू इट अँड दे हॅव ऑल्सो एग्रीड. सो मागीर एट द CM's लेवल दे वील टॉक विथ द युनियन मिनिस्टर अँड मागीर तो ब्रिज रेज जातलो. मान्सून अंदमान निकोबार जुंयार पावलो. लक्षद्वीप ते उत्तरी तामिळनाडू मेरेन वादळी सर्क्युलेशन जालां. ताका लागून तामिळनाडू सावन दक्षिण कर्नाटक मेरेन मोठ्या पावसाचो हवामान खात्याचो अदमास. केरळांत मान्सून 27 मायाक पावपाचो. उपरांत 4-5 दिसांनी गोंयांत. मजगती बुधवार ते शुक्रार मेरेन गोंयांक येलो अलर्ट. शुक्रारा जगलां गडगड मारून दाट पावस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. मान्सून अंदमान निकोबार जुंयार पावलो. सप्तकभर आदींच. दुसरे वटेन लक्षद्वीप आनी उत्तर तामिळनाडूचेर वादळी वातावरण जाल्ल्यान तामिळनाडू सावन कर्नाटक मेरेन मोठ्या पावसाचो हवामान खात्याचो अदमास. 27 मायाक मान्सून केरळांत पावपाचो अदमास. मात मान्सून पुर्व पावसान आतां सावनूच केरळाक जोडपाक सुरवात केल्या. केरळांत मान्सून पावल्या उपरांत 4-5 दिसांनी गोंयांत पावता. मजगती गोंयच्या वेधशाळेन गोंयांत बुधवारच्यान शुक्रार मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. बुधवार बेरेस्तारा गोंयांत चडशा सुवातींचेर मोठो पावस पडटलो जाल्यार शुक्रारा 20 मायाक गडगड जगलां मारून दाट पावस पडटलो म्हूण शिटकावणी. नुस्तेमारांनी मंगळारच्यान दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. सांखळे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक बरी साधन सुविधा सेवा नितळसाणी खातीर NQAS सर्टिफिकेशन मेळ्ळां. सर्वेक आयिल्ल्या ऑफिसरांचे टिमीन सेंटराक 87 मार्क दिले. हें सर्टिफिकेशन 3 वर्सां खातीर आसतलें. थळाव आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक सांखळे हेल्थ सेंटराच्या कामगिरीचेर खोस. गोंयांत एखाद्या हेल्थ सेंटराक NQAS सर्टिफिकेशन मेळपाची पयलीच वेळ. We got the best possible scoring 87 with first attempt and all our 9 departments आमची जी पळय सगळी ट्रॉमा एंड कॅज्युलिटी मागीर OPD सर्विसीस मागीर इंडोर सर्विसीस लेबर रूम्स आशिल्लो मागीर लॅबोरेटरी आशिल्ली एक्सरे रूम आशिल्लो फार्मासी आशिल्ली मागीर आमची जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ह्यो सगळ्यो सर्विसीसांक आमकां मेळ्ळ्या. आमी नो सर्विसीस एनपासाक घातिल्ली तेन्ना सगळे सर्विसीसांक आमकां सर्टिफिकेशन मेळ्ळें. आता हें सर्टिफिकेशन इज वॅलीड फॉर 3 years फ्रॉम दीस एंड तेजे बरोबर आमकां सम फायनान्शियल एसिस्टन्स मेळटलें सो दॅट वी कॅन कीप अवर फॅसिलिटी NQAS certification is first time in Goa खंयच्या गव्हर्मेंट ऑर गव्हर्मेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटलाक मेळ्ळ्या आनी कोणाक आजून मेळूना. सो वी वर द फर्स्ट टू गेट दीस सर्टिफिकेशन एंड दीस सर्टिफिकेशन वील बी वॅलीड फॉर अनदर 3 years आनी मागीर परत आमकां एप्लाय करून आमकां आनी 3 years घेवचें पडटलें अशें. एंड दीस इज हें आमकां सर्टिफिकेशन मेळ्ळें की आमकां थोडे फायनान्शियल एसिस्टन्स आनी बाकीचे गोश्टी मेळटल्यो किंवा आनी त्याच बरोबर तेंचो आमकां लोगोय मेळटलो. क्वॉलिटी लोगो आसा तोय आमकां डिस्प्ले करपाक मेळटलो. So this will help us for giving our patients better services. Sakri Community Health Center, which is the first community health center, which is then certified for the it is a certificate for the NQAS. It is then गोंयांतले आतां पर्यंत एकूय community health center किंवा PHC NQAS certified जावंक नाशिल्लें. फर्स्ट सेंटर जालें, which is a proud moment. हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयलें NQAS एक्रिडेट जावप हें आमच्या खातीर खूब म्हत्वाची आनी बरी गजाल आसा. हांव पुराय म्हज्या थंयसरलो हेल्थ ऑफिसर आनी पुराय टिमीक हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. वेगवेगळी सेंटरां तेंच्यांनी एक्रिडेट करपा खातीर येवन इन्स्पेक्ट केली, बट तातूंतल्या तितून सांखळी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जावप ही खूब बरी गजाल आसा. राती हळडोणे मयने एक्सिडेंट. गाडी व्हरून लायटीच्या खांब्यार मोखली. गाडी काबार. थंय पार्क आशिल्ली स्कूटरूय डॅमेज.
मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण ड्रायव्हर खंय राती 2च्या सुमाराक म्हापशेंच्यान हळदोणे वतालो. वाटेर दोळो लागलो आनी गाडी मोखली. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. आमी आसा आतां मयडे हांगासर आनी आमकां काल राती अशी एक गजाल आयकपाक येयली की 2 सुमार म्हापसासून नाल्दोना वचपी गाडी एका खांब्यार मारली आनी थंय तशीच एक एक्टिवा उबी आसली आनी तिचेरूय तसोच एक धक्को बसलो आनी ड्रायव्हराच्या म्हायती प्रमाणे तो सांगता की ताका जॅम येयल्ल्या कारणान तेणी गाडी मारली आनी अशें कोणाक कांयच सांगना, सगळें सेफ आसा. स्टुडंटा खातीर नवसरात सल्लो. हस्तकला महामंडळ लॉसांत फायद्यांत हाडूंक वावुरतलो म्हूण चेअरमॅन आमदार प्रवीण आल्लेकार उलयला. महामंडळाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर पयली बसका सोमारा जाली. ह्या महामंडळा खातीर वावुरपी समाजा कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान आनी कोविडाच्या महामारीत तें लॉसांत गेलां म्हूण आल्लेकाराचेर राजांव. फिट जावंक शकता आनी ते घेवन बसलेले आमी सगळे मिटींग सगळे ऑफिसर आनी सरान सांगलें जाता तितले की आमी जे लॉसान आहा पळय ते प्रॉफिटान करपाचे तो विचार आहा आनी ते आतां फुडें हेजें करून दितले. कितलेशे लॉसान जेन्ना तुमी म्हणटा अजून आमी सगळें हें काडून आयज तें काडून बसयल्ले आनीकूय मिटींग जातली परत. लॉसान आहा तर तुमच्या हँडीक्राफ्ट हँडीग्रावंड लॉसान आहा पण आतां फुडें आमकां ते प्रॉफिटान करूंक जाय. कशें प्रॉफिटान करतलो प्लॅन्स आतां चालू जातले. बट तुवें आयडिया कितें काडल्या सिन्स यू हॅव टेकन ओवर प्रोजेक्ट सो वॉट कुड बी द पण आयडिया अजून हें काडूंक ना करूंक ना डिस्कस करूंक ना जस्ट फर्स्ट मिटींग. रिजन्स ऑफ कितें लॉसान वता तेजे रिजन्स बीन कितें अशें सोदून काडला तुमी? ना अजून कांय काडूंक ना. ताका लागून आयज फर्स्ट मिटींग जाल्ली, सराक घेवन बसलेले सगळे ऑफिसर येयल्ले सगळे डिपार्टमेंटाचे आनी ते आतां फुडें डिस्कस जातले. जस्ट आयजूच मिटींग जालें तांकां घेवन बसलेले कितें तेंचे प्रॉब्लम्स आहा ते. ना पण ते तुमी वॉट आर द आयडियाज कितें आसा प्रॉफिटान हाडपाक? तूं लॉसानूच म्हणटा जाल्यार हाडपाक खूब आयडियाज आहा. कितें एग्जॅक्ट एग्जाम्पल सांगचें? एग्जाम्पल्स आतां हेच्या पयलीं पळय आमच्या हे आतां हें आहा कॉर्पोरेशन आमच्या हँडीक्राफ्ट आहा जाल्यार तुका खबर आहा जे पयलीं आमचे गरिबांक ते आमचे पाटले करताले तशेंच आमचे ते कुणबी लोक आहा ते मडके करताले तांकां हेच्या पयलीं ते खुबशे लोकांक घेवन आमी हे कॉर्पोरेशन वयताले पूण मदें ते लोकांक कांय हें जावंक ना. मदें कोरोनाचो टायम येयलो त्या टायमार लोकांक ते हे कळोंक ना आमच्या इतले हे इंट्रस्ट घेवंक ना ते कॉर्पोरेशन. ताका लागून आतां हेच्या फुडें ते इंट्रस्ट घेवन हांव ते जाता तितले प्रॉफिटान करून दितलो. सो यू कॅन गेट इट इन टू प्रॉफिट? हय शुअर. चार्ल्स कुरैया फावंडेशनान सारखें काम करूं ना म्हूण खंय कला अकादमी आज रिनोव्हेशनाक आयल्या. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची फावंडेशनाक जाप. 1983 सावन आज मेरेन कला अकादमीची दुरुस्ती केन्नाच योग्य पद्दतीन जाली ना म्हूण कुरैया फावंडेशनान दावो केल्लो. गोविंद म्हणटा खंयचेय सरकारी बिल्डिंगेचें रिनोव्हेशन करूंक कन्सल्टंटाची परवानगी घेवपाची गरज ना. चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन्स ताणेन जी कला अकादमी जी आज ती बांदिल्ली आसा तेजी आमी सर्विसीस घेतिल्ल्यो आशिल्ल्यो फॉर डिजायन पर्पज फॉर एस्थेटीक पर्पज. म्हाका एक तेदे वेळाचेर कळटा की चार्ल्स कुरियान जर ह्या सगळ्या गोश्टीचो जर जबाबदारी घेतिल्ली जर आसली जाल्यार आज कला अकादमी परत रिनोव्हेशन करपाची गरज नाशिल्ली. ताणेन तो मेंटेनन्स पॉयंट ऑफ व्यू केन्ना लक्षूच जालें ना. कारण जेदे वेळाचेर सायट जी पयलू कला अकादमी आज चूज केल्ली आसात ती कांपालाचे सँड ड्यून्स आसात, तेजो कोरोजीव फोर्सीस आसात. तेका भितर आज जो आमची मेन ऑडिटोरियम जी कार्पेट जी आसात जो हॉल जो आसा तेजें फावंडेशनूच आज बिनीथ द सी लेवल आसा. म्हणजे कशे तरेचो डिझायन केल्लो म्हणजे दॅट मिन्स आय कॅन डायरेक्टली ओपनली सेड बिकॉज इट इज अ फॉल्टी डिझायन. चार्ल्स कुरियाक जेदे वेळाचेर तांणी आमकां सर्वीस दिल्ले वी हॅव पेड फॉर दॅट सर्विसीस. सरकारान तांकां आमी पेड केल्ले आसा. मागीर खंय उरता चार्ल्स कुरियाचो स्टेक खंय उरता? हू आर दीस पीपल? चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन. बरेचशे जे ट्रस्टी जे आसात पळय न्ही दे हॅव टेकन द प्रोजेक्ट फ्रॉम द GSIDC. इट मिन्स GSIDC जितले प्रोजेक्ट आज सबंद गोंया भितर जाल्ले आसात फाल्यां सकाळी GSIDC ह्या कन्सल्टंटान आमी बाबा तितून बदल करून हाडूं मरे काय हेंकां विचारपाक वयतले.
Is there any agreement? Is there any MOU in between all these things? So how they can claim? नऊ वर्सां कंत्रादार काम करूनय सरकारान घरां धाडले म्हूण IPHBचे कामगार धरण्यार आझाद मैदानार म्हयनो मायज जालो. दरेकल्याचें वेगळे वेगळे दुखणें. कोण पयसुल्यान येता, कोणाच्या घरांत लग्नाच्यो भयणी, कोणाच्या आवय बापूय दुयेंत. मुख्यमंत्री खंय काम जातलें म्हणून सांगता. धरण्यार बशिल्ल्यांक बऱ्या मागप्यांचो राशन कड्डणाचो आदार. हांव सावड्डेच्यान येता. थंयच्यान म्हाका बेगीन बेगीन करचें पडटा. म्हाजी सासू बेडाचेर आसा. तिचें काम करून बेगीन हांगा येवचें पडटा. बसीक म्हाका थंयच्यान हांगा येता म्हणल्यार म्हाका 150 रुपया दिसाक दिवचे पडटा. हांव ते पयशे खंयच्यान हाडटा, कितें हाडटा. म्हाजो घोव म्हाका एक दीस कांय म्हणना, पूण तो म्हणटा कितें तूं चल, तूं गेलें जाल्यार फुडें कितें तरी आशा आसा. आतां एक म्हयनो 3 दीस जाले आमकां. 3 दीस जाले. डेली आमी सगळे ग्रूप आमचो येता, सगळे कामां येता, 28 जाणी येता आमी. आनी हांगर येवन आमी इतलेंच चिंतता की आमचे खंय ना खंय उगडकीच येतलें, खंय ना खंय हें जातलें म्हणून. माझे 5 भयणी आनी हांव एकटोच आहा. सो म्हाजे 3 जाणांचे भयणीचें लग्न जालें आनी 2 जाणांचें लग्न जावंक ना. सो आतां म्हाजी आई सुद्दां इतली बरी नासता की हांव कितें करूं अशें म्हाजी परिस्थिती सद्या जाल्लेली आहा. सो आतां हांगा एक म्हयनो 3 दीस जाले हांव येता हांगा. पूण कसो येता, लोकांचे कोणाचे पयशे घेता एक कोणा कडले फ्रेंडा कडल्यान येता. सो आतां म्हाका इतलो खर्च जाला आनी इतले हांव रिणान आहा. सो आतां म्हाका अशें चिंतून आतां कितें करपाचें आनी कितें ना. बरें दिसलें. खुबश्यो गजाली आयज CMा कडल्यान आयकोंक येता एंड आय एम वेलकमींग सच कायंड ऑफ डिसिजन्स. जशें थोडे दीस पयलीं हांकां हांवें ग्रॉसरीज आयटम एक म्हाजे गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जेन्ना हांव फुडें सरलोलो तेन्ना म्हाका तरी दिसलें की हांव कितें तरी तेंचें करून तांकां सपोर्ट दिवचो. आयज तशेंच परत एकदां आयज तांकां मेळ्ळ्या उपरांत मनान अशें आयलें की परत एकदां तेंच्या भुरग्यांक आनी तेंचे फॅमिलींक फाल्यां येवन हांव परत ग्रॉसरीज दिवपाचें अनावन्सू करतां. गोंयांत फुटबॉल कल्चर आसा. मुंबय फुटबॉल अकादमीचो अध्यक्ष शिवसेनेचो फुडारी आदित्य ठाकरे टायगर कप गोवा 2022 फुटबॉल सर्तीच्या उक्तावणा वेळार उलयलो. गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमीन अवर लेडी ऑफ रोझरी चर्च ग्राउंडार दवरिल्ली ही सर्त दक्षिण गोंयच्या गांवां खातीर मर्यादीत आसा. Truly a pleasure being here. Coming to Goa and not looking at football is obviously very difficult, and we thought that with the Goa Tiger Cup we should start off with a new initiative, an inter-village initiative, bringing all footballers together, bringing all sports persons together. And when that happens, really, the spirit of our country goes to a new high. With me is Chandrapati Maloji Raje, who is also a colleague of mine at the Western India Football Association. Uday Samaji, who is a minister in Maharashtra, colleague of ours, Akash Nimroji. All of us are wanting to bring a new culture for sports. I think the new culture has to start off in our villages, and this is where we start off with the Goa Tiger Cup. I think we are here to hear you roar. More than us speaking, we are looking forward to looking at our champions on ground. And not just winning for Goa, but winning for India. Goa and football, of course, is a different connection altogether. And we thought that the Goa Tiger Cup could promote new players coming from different villages of Goa, where the spirit of football is really high, to come and play professionally at a certain level. We're hoping that this tournament really grows. So first thing is, of course, just to let the kids play, because playing today in today's world has become very difficult. A lot of us play FIFA and everything on our video games and PlayStations, but coming out on mud fields, natural grass turfs and playing has become very difficult. So we want them to come and play. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.